रगाडा न्हंयतल्या उदकाच्या प्रदूषणावयल्यान आयतारा जाल्ली साकोर्डेची ग्रामसभा बरीच तापली। न्हंयतल्या उदकाच्या प्रदूषणाचो मुद्दो फाटल्या कितल्याशाच दिसा सावन गाजत आसा। तरी लेगीत पंचायतीन कसलीच पावलां उबारूंक नाशिल्ल्यान साकोर्डेचे लोक चाळावले। रगाडा न्हंयत नुस्तें पोसपी प्रकल्पाचे उदक सोडिल्ल्यान न्हंयचे उदक सामकेच प्रदूषित जाला। साकोर्डेचे लोक ह्या न्हंयच्या उदकाचेरूच निबून आशिल्ले। देखून न्हंयच्या उदकाच्या प्रदूषणाचेर चर्चा करपा खातीर आयतारा खासा ग्रामसभा आपयल्ली। रगाडा न्हंयतल्या उदका प्रदूषणाचेर कसलीच कारवाय करूंक नाशिल्ल्याची चूक पंच वांगड्यांनी ग्रामसभेत मानून घेतली। तशेंच प्रदूषण नियंत्रणात हाडपा खातीर लोकांची मागणी पंचांनी मान्य केली। तुम्ही आन्सर दिवचे तुम्ही उदक दिवना न्हू आम्ही तुमच्याकडे डिमांड करता सोल्युशन सांगला तुमका आम्ही तुमका सोल्युशन सांगले बाबा एमएलए फंडाक रिक्वेस्ट कर सीएम फंडाक रिक्वेस्ट कर एमर्जन्सी सिच्युएशन म्हणून सांगले तुम्ही तू ते सांगता परत डिमांड करू द्या ऐक मरे आम्ही फाल्यां सरकाराक सांगता की हे दूषित उदक आसा हे दूषित उदक पिवन जर गांवांत एमर्जन्सी जाली जाल्यार आम्ही सरकार जबाबदार आसा हेका आणि त्या खातीर जो कितें पत्र व्यवहार करपाचो आसा तो फाल्यां आमी एमर्जन्सी हाय फुटींग लेवलाचेर आमी पत्र व्यवहार करता। जाय जाल्यार PWD मिनिस्टर आमचो सीएम आसा तेका आमी वचून जाल्यार आमचें डेलिगेशन वचून मेळटा। तुमकांय कोणाक येवपाची इच्छा आसल्यार तुमी येया आमी तुमकां कळयता। ज्या स्पिडीन हे काम करपाक जाय न्हू त्या स्पिडीन पंचायत करता। पंचायती लोन बी घेवपाक मेळटा फाटले 15 दीस तुम्ही एकूय पत्र व्यवहार करूना त्या विषयी आम्ही आमचे पंचायत मंडळ कमी पडले हे मान्य केले तो विषय परत काढनाका। नाही फंड कमी पडटा जाल्यार लोन बी घेवपाक सरकार तुम्ही सरकार म्हटला सरकार म्हणटकीर परत कोण येलो एक PWD येलो दुसरो कोण येलो जो सप्लाय करता उदक PHE म्हणून पब्लिक हेल्थ इंजिनियरिंग म्हणून PWD चे एक विंग आसा तो मनीस ते विंग सप्लाय करता उदक। आता माझे सजेशन हेल्थ डिपार्टमेंटाक उदक घाल हेल्थ डिपार्टमेंटाक किती रिपोर्ट येता हेल्थ डिपार्टमेंटात वेला त्यांचा रिपोर्ट येऊना अजून हेल्थ पळय सगळ्या डिपार्टमेंट आम्ही तुम्ही म्हणटा ते सगळे खरे आसा उदक पोल्युशन आसा आमचे सगळे मान्य आसा पूण खंयच्या एकूच डिपार्टमेंटाचो रिपोर्ट येयला तो आम्ही तुमच्या मुखार दवरला। हेल्थ डिपार्टमेंटाचो रिपोर्ट येवंक जाय WRDन रिपोर्ट काढला आम्ही काढला हो सगळो रिपोर्ट आयल्या नंतर जर ते उदक खावपाचें लायकीचें ना जाल्यार हांव तुका निश्चित सांगता आमी तो मोठ्या लेवलाचेर आमी हो विशय त्या कन्सर्न ऑफिसर आसतले मिनिस्ट्री आसतले हांचे कडेन मांडटले। रगाडा न्हंयच्या उदकाच्या प्रदूषणाचो मुद्दो घेवन थळाव्या लोकांनी कांय दिसा पयलीं पंचायतीचेर मोर्चा व्हेल्लो। लोकांच्या मोर्चा उपरांत संबंधीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी येवन न्हंयच्या उदकाच्या नमुन्यांची तपासणी केल्ली। न्हंयचें उदक प्रदूषित जाल्ल्यान साकोर्डेच्या लोकांचे सामकेच हाल जाल्यात। गोमंतक टीव्ही खातीर साकोर्डेच्यान एकनाथ खेडेकार।